नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. कारवारात गणेश चतुर्थीची तयारी चालू आसा. एक वाटेन कोरोनाची भय आणि दुसरे वाटेन विघ्नविनाशक गणेशाचो उत्सव. जाल्यार ह्या वर्ष गणेश उत्सव धुमधडाक्यात करच्याक अवकाश ना. सरकारान घायिल्ल्या नियमानुसार गणेश उत्सव जातलो. जाल्यार खूब लोक घरात गणेश उत्सव करच्याक उत्सूक आसात. तशें म्हणत बाजारात फुलां, फळावळी आणि इतर सामानाच्या खरेदीसाठी भक्त लोकांनी खूप गर्दी केली. कोरोना निमित्ती लोक खूप त्रासात असतात. तुतू भितर उत्सवासाठी आवश्यक वस्तूची किंमत वाढील आसा. एक लहान शेवती फुलां एक वाव 100 रुपये आणि व्हड शेवती फुलां एक वाव 200 रुपये. तांबडी शेवती फुलां एक वाव 200 रुपये. मोकळी फुलां 250 ग्राम 150 ते 200 रुपये. प्रति फळावळी बंडल 30 ते 40 रुपये जाल्ले आसा. जाल्यार आज काही भक्त लोकांकडे पैशाची कमतरता आशिल्ले निमित्ती भक्तगणांक विचार करची पाळी आयली. कारवार अंकोला भागा भितर या वर्षाक मागणी आशिल्ले संबळ घुमटाची किंमत खूप वाडील आसा. कारवार मार्केटात एक व्यापारीन घुमटाची किंमत 1200 रुपये दवरिली. जाल्यार त्या व्यापारीन एक बी घुमट खपना म्हण दुःख प्रकट केलं. ह्या पटी राज्य सरकारान सार्वजनिक गणेशोत्सव करच्याक फक्त 2 दिवस अनुमती दिली आसा. जाल्यार ह्या वर्षाक सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीन वर्षाप्रमाणे उत्सव दाखयल ना. कारण एक तर गणेश मूर्तीच्या उंचीसाठी मर्यादा घालील आसा. दुसरे मिरवणूक लोकांक नियंत्रण करचे आव्हान अशे बरेच कारणान सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती उत्साह दाखयते ना. कारवार शहरात वट्ट 16 समिती आसात. मूर्ती कलाकारान ह्या पटी ऑर्डर दिल्ल्याप्रमाणे मूर्ती तयार केल्यात. मूर्तीची किंमत आकार आणि कलानुसार 1000 रुपये धन 15,000 रुपये पर्यंत आसा. कोरोना हाजेर व्यापार नष्ट जाले आसा. कारवार सोनार वाडचो मूर्ती कलाकार मारुती कुर्डेकर आणि दत्तानंद कुर्डेकर हांणी सांगले की प्रति वर्षाक 100 मूर्ती दिताले. जाल्यार ह्या फुटी 40 गणपती दिलात. सदाशिवगडचे मूर्ती कलाकार राजेश सैल, गणेश सैल आणि निलेश सैल हेमगेले बी मत अशेंच आसा. तेमी 40 वर्षांपासून ह्या कामात आसात. जाल्यार असली परिस्थिती तेमी केन्नाच पळयली ना अशें म्हण तेमी सांगले. पारंपारीकपणे चिकण मातीपासून मूर्ती बनवचे हे भाव दर वर्षाक 100 पेक्षा जास्ती मूर्ती तयार करताले. जाल्यार ह्या वर्षाक 80 मूर्ती केल्यात. कोरोना लागून ह्या पटी गणेश मूर्ती गोव्यात पावूना.